गोंयांत वेगवेगळी खाजगी विद्यापीठां आसाच तेच बरोबर एका खेळा विद्यापीठ येवचें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. खेळा मळार फुडार करपी जायते जाण आसात. त्याच निमतान देश विदेशांतले तरणाटे खेळा शिक्षण घेवपा खातीर गोंयांत येतले. गोंयांत जर खेळा विद्यापीठ उबारपाचो कोणूच विचार करता आसत जाल्यार आमी ताका येवकार दितात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. गोंयांत वेगवेगळ्यो प्रायवेट युनिवर्सिटी येतात. म्हाका दिसता नॅशनल गेम्स जाल्या उपरांत एखादी स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी गोंयांत येवची अशी म्हाजी स्वता इच्छा आसा. कारण स्पोर्ट्सान करियर करपी खूब जाण भुरग्यांक इट इज नॉट ओन्ली द BPEd एंड MPEd. देर आर सो मेनी डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सीस इन स्पोर्ट्स. म्हाका दिसता हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजींनी बी युथाक स्पोर्ट्सान करियर करपाक जाय हें आव्हान केलां. आणि ते कन्सिडर करून जर गोंयांत कोण अशा पद्दतीन स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी सेटअप करता आसत जाल्यार हांव वेलकम करता. तेज्या खातीर वॉट एवर द कॉपरेशन सपोर्ट गोवोरमेंट ऑफ गोवा कडल्यान जाय तो ताका मेळटलो. आनी स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी जर सेटअप केले आसत जाल्यार नॅशनल आनी इंटरनॅशनली लोक जे आसा पळय न्ही स्पोर्ट्स डिप्लोमा डिग्रीज घेवपा खातीर हांगासर येतले. तांकां जे लागपी वेरियस सपोर्ट लागता पळय न्ही एकदां म्हणजे नॉट ओन्ली द डायरेक्टली स्पोर्ट्सा खातीर वेरियस स्पोर्ट्सा खातीर लागपी बाकी सपोर्ट स्टाफ लागता. तोय डिप्लोमा कोर्सीस सर्टिफिकेट कोर्सीस जे जाय पडटा पळय ते त्या युनिवर्सिटींतल्यान मेळचे. सो वी आर वेलकमींग द इफ एनी स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी